एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. आयज आसा स्पोर्ट्स डे ऋतिकाचे न्ही. पराठा करता म्हणजे पराठा करता आम्ही पनीर पराठा. सकाळी संग अलार्म दवरलेले, उठोंक ना संग. मम्मी उठली मम्मीन पीठ काडलेले, मागीर आमी 6:30 उठले. सो आतां बेगिना करता. 7 जाली. शिव येयलो न्हांवून. तो सगळ्यांक फर्स्ट. सो ऋतिका अजून उठोंक ना. कितल्या बसरी आमी 7:25 कर. ते 8 स्टार्ट ते 8 अशें स्टार्ट म्हणटात, म्हणजे 8 स्टार्ट जायना. सो म्हटलें पराठा करया की खावया म्हटलें. आनी ऋतिका येता खावंक सांग, ताका फोर्स करूंक जाय खावपाक. म्हाका खावचो ना तो. कित्याक सकाळीं तो फक्त च्या आनी बिस्कीट खावन वयता न्ही. आयज ताका पराठा खावून धाडूंक जाय. ओके, सो मम्मी तें करता आनी पराठा पळयात बरें बटर लावून. ओके, चला हांव हे सगळें करून घेता. मागीर म्हाका लिंबू सरबत करूंक जाय, कित्याक म्हाका मातशें बाटलीन घालून व्हरपाक. आनी ते वतान न्ही जायना. शेड बीन बांदलेलें आसता सगळें, पण कडक वत आसता न्ही, ताका लागून. सो चला हे सगळें करून घेता, मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो हांव करता लिंबू सरबत. आनी ऋतुका धाडलें आमी व्हॅनान, कित्याक तांकां न्ही 7:45 रिपोर्टींग टायम आहा न्ही. सो आमी म्हटलें मातशें लेट गेल्यार टेंशन ना. सो व्हॅन येयलात तें, सगळीं भुरगीं व्हॅनान गेला आनी तोय वयता म्हणटालो व्हॅन. सो तो गेला आतां आनी जस्ट 10 मिनटां आनी भायर सरतली. जस्ट लिंबू सरबत घेता हांव. त्या खबर आहा, लास्ट इयर ना 22 तेन्ना फर्स्ट आसलेलो तो. तेन्ना तांकां स्पोर्ट्स आसलेले. आनी लास्ट इयर 23 लास्ट इयर तांकां हें आसलेलें एन्युअल डे गॅदरींग. म्हणजे 1 वर्स स्पोर्ट्स आसता, 1 वर्स एन्युअल डे आसता. सो तेन्ना आमी गेल्ली न्ही, अशें मागीर ब्रेकफास्ट बी करून गेल्ली. असलें म्हाका तकली दुखपा लागलें सांगू तुमकां. सांगू उलटी जावपा लागली. म्हणजे उलटी अक्षरशः उलटी केला हांवें येताना. सो ताका लागून म्हणलें अशें लिंबू सरबत करूंक व्हरया. भंय दिसता म्हाका. आमी शेडान बसला, आमी काय खेळोंक ना. तरी आमचे हेडे कडक सामकें वत न्ही, ताका लागून. पण लास्ट टायम तांकां डिसेंबरान आसलेलें न्ही स्पोर्ट्स डे, आतां जानेवारीन दवरला. ओके, तो गेलो, ताका एक पराठा पॅक करून दिलो, एक खालो ताणें, दूद पिलो. सो म्हटलें आतां आमी ऑलमोस्ट रेडी आसा. करता लिंबू सरबत. ओके चल. हो काय ना शिवनाथ बिगना उठ खंय. आपूण रेडी जालो, हो घे उठलो, न्हालो, पराठा खालो आनी या खंय. हांवें म्हटलें कर म्हटलें लिंबू सरबत. तें जायना हाडलें. जालें. आई बाटली दी म्हाका. सरली आमी आनी तुमकां आनी ऋतिकाक मेळोकूच ना. ताका धाडलें व्हॅनीन. बरें जालें मातशें. जालें न्ही 7:45. 7:46 रिपोर्टींग टायम तांकां 7:45. ओके चला, पावल तुमी. चला तुमकां डायरेक्टली स्कुलान मेळटा. ओके. हाय हांगा दवरला हांवें सोनिया. तूं हांगा बस. लास्ट टायम आमकां फर्स्ट चेअर थंय मेळ्ळें बसपाक. दिसलें आमगे लेट पावली आमी. पण जाता हांगच्यान काडपाक. अजून स्टार्ट जावंक ना. 8 o'clock म्हटला, अजून कोण येवंक ना. ओके चला. सो हांगा आसा ऋत्वीक, रेड कलर. हात दाखय मरे. अपय सेकंड. ऋतुका टेन्शन आपल्या तांकां हें आसा रनिंग रेस. आपूण सेकंड नाल्यार थर्ड येतलो खंय. आमी तें आसूं म्हटलें, कित्याक फर्स्टाक न्ही तो फर्स्ट येयल्लो रनिंग रेसान. आयज ताका टेन्शन पडलें. आमी तें आसूं रे, कितें येवं म्हटलें, टेन्शन घेनाका म्हटलें. Her team includes Anushka Gupta, who is also a national competition. Arun Chaudhary, who is the all-rounder of our school. The torch is a powerful symbol. It represents the fire of determination, the love of hope, and the passion that drives us to excel. Red House of Brahman, led by Captain Gurn Singh and Vice Captain Arnav Honor. Green House, House to go. Captain Sambaji, Vice Captain Devansh Kaushik. Yellow House of Chandrasekhar, led by Captain A.P. Patel and Vice Captain
encouraging to see the parents here for the sports day. I would just like to say a couple of things to you all specifically. I have seen the benefit of sports in my life. I was a cricketer, and playing team sport has taught me a lot. And it's also, it's also important for me to pass those learnings on to parents. Of the relay race boys. The third place goes to the Red House. Advait Pilanekar, standard 3rd B. Ritvik Huncha, 3rd B. Karthik Chavan, standard 4th. Sharva Redkar, standard 4th. Vivan Gawar, standard 4th. Shamik Gauns, 3rd B. Priyansh Gaudar, 3rd A. And the first place goes to the Yellow House. Ridan Shetty, 4th. Arjun Dakne, standard 4th. Pawan Shetty, standard 4th. Mohammad Beg. Nothing quite beats the thrill of that, and of course, the fun adds to the charm. And here they go. A big hand for everyone who hustled our hands. I request everyone. सो आता असा पेरेंट इव्हेंट पण लास्ट टाइम आम्ही पार्टिसिपेट झाले न्ही कितें आसलें लास्ट टाइम ते उदीक भरपाचें एक मगांनी उदीक भरपाचें टावेलान उदीक घेवपाचें आनी भरपाचें दिस टाइम जावचें ना ते सांगलें हांवें श्रीनाथा तूं एकटो वच Now म्हणून we have the पण ते winners कपल जाय of running race girls. रितिका हाडूंक ना बॅग वयर हांवें ओके सो रितिकाक न्ही रिले रेसान न्ही 3rd मेळा खंय रे लिंबू पाणी जाय तुवें हाय म्हणूंक ना सगळ्यांक चल लिंबू पाणी पी लिंबू पाणी हाडला ज्यूस दिला आनी कितें दिला ज्यूस दिला खंय का हेंका कितें दिला हेंका कितें दिला रे कितें खा फक्त ज्यूस पिनाका पराठा खावंक ना आतां गळा बांदता पराठा पळय पराठा खावंक ना खंय कितें दिला एप्पल दिला आनी कितें दिला एप्पल आनी ज्यूस ओके एप्पल घरा खा ज्यूस पी लिंबू शरबत पिवकूच ना आमी आतां पिले दिस टायम न्ही बिगना जालें की लास्ट टायम न्ही रोहन खंवटेक ताका इनवायट केल्लें न्ही तो मातसो लेट येयल्लो पण जालें आतां 12 जाली 12:30 जावपा येयली जोपा या ओके म्हणटा बरं आपूण आयज सपोज विन जालो म्हणजे आपल्याक कितें मॅडल बी मेवळें आयज हॉटेलान जेवपा या खंय जालें तेजें आतां व्हरचें पडलें ना 3rd प्रायज मेवळें ओके ओके सुशांक सो आतां जेवपा वयतले आमी आनी घरांनी रांदचें ना न्ही गे घरा रांदून आनी वाज जावचें ना पुरो हांगासर जेवन वयतली मागीर रातचें पळोवया न्ही गे चल सो हांगासर जालें स्पोर्ट्स आनी हांगा भाजी शॉपिंग जालें थंयसर न्ही एक वॅन रावला बरी बरी भाजी आसलेलें ग्रेप्स मागीर शेपू मेथी बिथी घेतला ते आतां आमी वयता जेवपाक चला सो आतां आमी येयला रिट्स क्लासीक मॉल दी गोवा आनी हांवें ब्रेस्टार एज वेज खाता आमी वेज थाली मेळटा न्ही ना सो वेज थाली म्हाका इथं आवडना सो आमी अशें हें घेतला स्टार्टर गोबी मंचुरी रोटी मिक्स भाजी कितें घेतला आनी वेज बिर्याणी घेतला
ओके आणि हे म्हणणार आहे पुरा आला का झेमे दाखव ओके मग आईली की दाखवते तुमका चला तुझे स्पोर्ट्स कसं आलं तुझी आईस सांग बरे बरं एन्जॉयड आम्ही पराठा घेऊन गेले लिंबू सरबत आम्ही 2/4 केला कित्याक तेमी पिवपा जायना आनी जेवण अर्दे पोटांक वचना तर 2/4 बरें न्ही सो हांगासर ऑर्डर केला गोबी मंचुरी कितें म्हटलें वेज जलफ्रेजी जलफ्राजी आनी रोटी आसा हांगा आनी हांगा आसा वेज वेज बिर्याणी चिकन ना कितें रितिका आतां हांवें स्टॉप केला फ्रायड रायस दिवपाक सो म्हटलें खा म्हटलें ओगी बिर्याणी जालें आमचें जेवण आतां वयता घरा सो म्हटलें ब्लॉग एंड करें न्ही आनी कांय ना तो घराचो न्हिदता जेम बरें टायर्ड जाला सारकें फक्त बसून आमी पळयतात तेजे स्पोर्ट्स डे पूण आमकां हांगा जेम पेपर आला न्हू ऋत्वीक ऋत्वीक सगळो जाम जालो चला ओके हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात तो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर हय हेचा आवाज नाही ऋत्विक तू म्हण रे हय मी म्हण रे Bye. I love you, friend. Please comment and subscribe to my channel. आई हां बाय राव हांगा शिव उरला तुमकां बाय करपाक क्रॉसिंग करता न्ही आमी गाडी सांग बाय बाय चला बाय सो आयज न्ही एक बड्डे आहा ताका विश करता सो नांव आसा मायरॉन गोज विशींग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवान तुजी हेल्थ बरें दवरचें हांव हेल्थ देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बड्डे मायरॉन गोज Happy birthday and many blessings to you. May God, may God wishes come to happy birthday. चला बाय